वेंचणूक प्रतिज्ञापत्रांत चुकीची वा फटीची माहिती दिवपी वा माहिती लिपोवपी उमेदवाराक वेंचणूक लढोवंक मेळची ना। तांची फॉर्मां भायर मारतले। तांची उमेदवारी रद्द जातली अशें सुप्रीम कोर्टान निकालांत स्पश्ट केलां। वेंचणूक आयोगाक सुप्रीम कोर्टान ही गजाल करपाक सांगल्या। एके जनहित याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टान हो इतिहासीक निकाल दिलो। वेंचणूक प्रतिज्ञापत्रांत उमेदवाराक कसलीच माहिती लिपोवंक मेळची ना वा चुकीची माहिती दिवंक मेळची ना। वेंचणुकेन पारदर्शकताय येवची म्हूण शुक्रारा सुप्रीम कोर्टान हे गजालीचेर इतिहासीक निकाल दिलो। वेंचणूक लढोवपी उमेदवाराक प्रतिज्ञापत्राचेर सगळी माहिती दिवची पडटली। कसलीय माहिती लिपयली वा चुकीची माहिती दिल्यार वेंचणूक आयोगान ताची उमेदवारी भायर मारची असो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला। रिसर्जन्स इंडिया हे एनजीओन घाल्ले याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टान हो निकाल दिलो। सुप्रीम कोर्ट म्हणटा, वेंचणूक लढोवपी उमेदवारा विशीं सगळी माहिती आसप हो मतदारांचो मूलभूत अधिकार। उमेदवारान प्रतिज्ञापत्राचेर माहिती दिवंक ना, लिपयली वा चुकीची माहिती दिल्यार उमेदवारी अर्ज भायर मारचो। प्रतिज्ञापत्राचेर दिल्ल्या सगळ्या प्रस्नाच्यो जापो दिवप उमेदवाराक सक्तीचे। प्रतिज्ञापत्राचेर दिल्ले कॉलम उमेदवार रिते दवरूंक शकना। ताणें लागू जायना वा खबर ना हातूंतली कितें तरी एक जाप दिवंकूच जाय। आज मेरेन एखाद्या उमेदवारान फटीची वा चुकीची माहिती दिल्यार वेंचणूक आयोग ताचो उमेदवारी अर्ज भायर मारूंक शकनाशिल्लो। आतां निकाल आयिल्ल्यान उमेदवारी भायर मारपाक शकतलो। ख्यास्त भोगपी राजकारणी वेंचणुकेन अपात्र थारता आनी जेलीन आशिल्लो राजकारणी वेंचणूक लडोवंक शकना ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक राजकी पक्ष सध्या विरोध करतात। आतां सुप्रीम कोर्टान गुड्डलसावा करपी उमेदवाराक आनीक एक धपको दिला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आमदारांनी लोकायुक्ताक तांची मालमत्ता आनी देण्यांची माहिती दिवपाची मुजत सोंपून 1.5 म्हयनो जालो, मात अजूनय 3 आमदारांनी लोकायुक्ताक ही माहिती दिल्ली ना। तातूंत विष्णू वाघ, बाबू कवळेकार आनी अनंत शेट आसात। ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत लोकायुक्त सक्षम अधिकाऱ्याक हो रिपोर्ट दितलो। लोकायुक्त एका म्हयन्याचे सुटये उपरांत शुक्रारा गोंयांत पावलो। 17 तारखेच्यान तो आयिल्ले केशींचेर सुनावण्यो सुरू करतलो। लोकायुक्त कायद्या प्रमाण आमदार आनी हेर लोकप्रतिनिधींनी आपली मालमत्ता आनी देणे आशिल्ल्या गजालींची माहिती लोकायुक्ताक दिवपाक जाय। माहिती दिवपाची निमणी तारीख जावन 1.5 म्हयनो सोंपलो तरी 3 आमदारांनी आपल्या मालमत्तेची माहिती दिवंक ना। तातूंत सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघ, मयेचो आमदार अनंत शेट आनी केपेचो आमदार बाबू कवळेकार आसा। निमणी तारीख जावन सक्षम अधिकाऱ्याक कळोवंक 2 म्हयन्याचो वेळ आसता। तांणी ऑक्टोबराच्या 1 तारखेमेरेन आपली माहिती दिली ना जाल्यार लोकायुक्त सक्षम अधिकाऱ्याक कळोवन तांचेर कारवाय करपाक लायतलो। लोकायुक्त 1 म्हयन्याची सुटी सोंपोवन शुक्रारा गोंयांत पावतलो। सोमारा सावन तो कामाक सुरवात करतलो। 17 आनी 18 सप्टेंबराक 2 खाजगी कागाळींचेर सुनावणी घेतलो अशी माहिती लोकायुक्ताच्या कार्यालयान दिल्या। ह्यो प्राथमीक सुनावण्यो आसतल्यो। पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोंयभर सध्या रेंव काडपाक बंदी आसतनाय रेंवेची चोरया येरादारी सुरूच आसा। राष्ट्रीय हरीत लवादान रेंव काडपाचेर बंदी घाल्या। चोरया रेंव व्हरपाक भरिल्लो एक ट्रक केपें पुलिसांनी धरलो। कोंडी केपेचे कुशावती न्हंयतल्यान रेंव काडून भरतना पुलिसांनी हो ट्रक धरलो। राष्ट्रीय हरीत लवादान देशभर रेंव काडपाचेर बंदी घाल्या, पूण जायते सुवातींनी चोरया रेंव काडून येरादारी सुरूच आसा। कोंडी केपेच्या कुशावती न्हंयतल्यान रेंव काडून ती रेंव भरतना पुलिसांनी ब्रेस्तारा हो ट्रक धरलो। Today we received an information that one sand extraction was going on where one truck was being loaded with the sand. So we read the place and we found that yes, one truck was being loaded. So that truck has been attached, brought at the police station, and further investigation is progress. And we are sending report, booking the case and sending the report to the Honorable Magistrate. सुत्रां म्हणटात केप्यां पालिकेच्या एका आदल्या नगरसेवकाचो ह्या बेकायदेशीर व्यवसायात हात आसा। पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। पालिकेन काडिल्ली ई टेंडरां फाटीं घेवपाची मागणी करपी नगरसेवकांचेर मडगांवच्या नगराध्यक्षान आरोप केल्यात। आर्तूर म्हणटा, विरोध करपी नगरसेवकांचो स्वार्थ आशिल्ल्यान तांचो टेंडराक विरोध। ई टेंडरिंग जाल्ल्यान तातूंत कसलोच गैरवेव्हार ना। अविश्वास थारावाचेर तो स्पश्ट उलयना। मात टेंडरां राती भितर बदलप शक्य ना। राजकारण बदलूंक शकता म्हूण ताणें संकेत दिला। जेन्ना टेंडर म्हणटा ते ओवरनायट चेंज करपाक मेळना तुका 3-4 दिसान, पूण पॉलिटिक्स राजनीती म्हणटा ते ओवरनायटच चेंज जाता। मडगांव पालिकेन घाई गडबडीन काडिल्ली 3 कोटींची टेंडरां बेगोबेग रद्द करपाची मागणी नगराध्यक्षा आड अविश्वास थाराव हाडपी 12 नगरसेवकांनी केल्या। नगराध्यक्ष म्हणटा, ई टेंडरिंग केल्ल्यान विरोधी नगरसेवकांचे आर्थीक गणित गडबडला।
म्हाका दिसता कित्याक हितून चडसो आमगेले आतां थोडे कावन्सिलर म्हणल्यार चड आमगेले हितून म्हाका दिसता चडशे कावन्सिलर कॉन्ट्रॅक्टर आहा कोट करपाक मेळटा तर हांगसर जेन्ना टेंडर जाता तेन्ना आमचे थोडे कावन्सिलर कडेन दादायर करताले न्यू कॉन्ट्रॅक्टर कोण येता हे आपल्याला व्हडे म्हाकाच जाय टेंडर तशें कळ्ळें तशें आसपाक शकता कडेन ही टेंडरिंगाचे प्रोसेसाक इट इज लायक अ वॉटर क्लीन 12 नगरसेवकांनी हाडिल्ल्या अविश्वास थारावाक फुडो करतलो काय ना हाचेर आर्थूर स्पश्ट कांयच उलयना तो म्हणटा राजकारणात कितेंय जावं येता तूं डिफेंड करचो ना नो कॉन्फिडन्स ना पळया न्ही अजून टायम आसा न्ही कित्याक जेन्ना टेंडर म्हणटा ते ओवरनायट चेंज करपाक मेळना तुका 1-4 दिसान पूण पॉलिटिक्स राजनिती म्हणटा ते ओवरनायटच चेंज जाता मडगांवच्यान रिपोर्टर प्रतीक परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.